केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेवपाक गोंयांत आयल्यात खरे, मात स्मार्ट सिटीचे बाबत काम पळोवन तांकां स्मार्ट सिटीच्या नांवान कितें गैरकारबार चल्ला तो अदमास येतलो अशें मत काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी व्यक्त केलां। केंद्रीय मंत्री पुरी हांणी ह्या कामाची प्रत्यक्ष पळोवणी करची आनी कामाचो दर्जो कित्याक देंवला ताची जाप सरकाराक विचारची अशी मागणी पणजीकर हांणी ह्या वेळार केल्या। आणि आम्ही असे आस बाळगिता की हो मंत्री फक्त एसीन बसचो ना, तर एसींतल्यान भायर येवन प्रत्यक्षान पणजेन कितें चल्ला, पणजेन स्मार्ट सिटीचे काम कशे रितीन चल्ला, खंयसर होणके पडल्या, खंयसर गाडयो भितर गेल्या, खंयसर सिवेजीची पायपां फुटल्या, खंयसर पिवपाचें उदक आनी सिवेज मिक्स जाल्या, खंयसर घाण गुठ्ठाण जाल्या, खंयसर हे पावस येयल्या उपरांत पणजी बुडपाची आसा, खंयचे गटार चेपला, खंयचे फुलला, खंयच्या गटाराक कांयच स्रोत भायर सरपाक ना, हे सगळे हो मंत्री पळयतलो ही आमकां खात्री आसा। आनी आमी मागणी करता की ह्या मंत्र्यान पणजेन रस्त्यार देंवचो। भारतीय जनता पार्टीचे जाळवणदार, या भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांचे मंत्री जे ह्या स्मार्ट सिटीक लागून आसा, जावं तो PWD मिनिस्टर, जावं तो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर, जावं चीफ मिनिस्टर, जावं हे अर्बन मिनिस्टर, जावं आमचे इमॅजिन स्मार्ट सिटी एजन्सी, हेंकां सगळ्यांक घेवन आमी अशी आस्त बाळगिता की हो जेन्ना खास करून दिल्लीच्यान गोंयान येयला ह्या स्मार्ट सिटी बद्दल मिटींग घेवपाक, हो मंत्री हेंकां सगळ्यांक घेवन रस्त्यार देंवतलो आनी पदयात्रा करतलो। सबंद पणजेच्या वाठारांत पदयात्रा करून नेमके पणजेन बाबा प्रॉब्लेम ह्या स्मार्ट सिटीक लागून कितें जाला